माहिती हक्क कायद्याखाला माहिती मागप्याकडेन तो भारतीय हे दाखोवपी वेंचणूक वळखपत्र वा हेर कसलोच डॉक्युमेंट नासल्यारच प्रतिज्ञापत्र दिवचे पडटलें अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्पश्ट केलां। ते विशीं परिपत्रक दुरुस्त करतले। शुक्रारा खासदार श्रीपाद नायकाच्या सत्काराक भाजपाचो आदलो अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू मुखेल सोयरो आसतलो अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलां। हे सुवाळ्याचेर मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयतालो। माहिती हक्क कायद्याखाला माहिती मेळोवपा खातीर प्रतिज्ञापत्र दिवचे पडटले अशें जे परिपत्रक काढलां ते चुकीचें आसा अशें स्पश्टीकरण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान केलां। I don't think that is correctly drafted circular. I have told them to correct it. Any citizen can prove if the information officer wants to verify, he can prove it by showing his election card, passport or other identity through which if he has nothing, then affidavit is the solution. शुक्रारा जावपी खासदार श्रीपाद नायकाचो सत्कार आता सुषमा स्वराजा बदला व्यंकय्या नायडूच्या हातान जातलो। जनतेच्या वतीन सत्कार सांजचो 4:30 वरांचेर कार्यक्रम सुरू जातलो। व्यंकय्या नायडूच्या हस्ते सुषमा स्वराजाक तिजो वैयक्तीक कार्यक्रम कितें तरी घडचो आसल्यामुळे ती पावूंक शकना, पण व्यंकय्या नायडूच्या हस्ते श्रीपाद भाऊचो सत्कार जातलो। एक विनंती सगळ्यांक की फुलां हार कोणा हाडचे न्ही, ते कोणाक जर तूं फुलाचे पयशे दिनशे दिसता जाल्यार थंय उत्तराखंडा खातीर एक मदत निधी आसतलो, तातूंत भितर आपले पयशे घालपाक हरकत ना। भाऊक त्या दिसा आमी शुभेच्छा दितले की ताणें फुडल्या ताच्या कारकिर्दीन ताका बरें म्हत्वाचें पद सेंट्रलाक मेळुनी म्हणून। प्रुडंटा खातीर ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी। मोठ्या मोठ्या हावसिंग प्रकल्पांक लागून ताळगांवची शेतां सध्या पिड्ड्यार जावंक लागल्यात। थंयच्या शेतकारांक हुस्को जाला। ताळगांवच्या शेतांनी उदक तुंबून उरता, रस्ते काबार जाल्यात, शाळेचे प्रस्न उपरासल्यात। सगळे प्रस्न घेवन थंयचे शेतकार निकतेच मुख्यमंत्र्याक मेळून ताचे कानार ह्यो गजाली घाल्यो। मुख्यमंत्र्यान खंय तांकां लक्ष घालपाचें उतर दिलां। ताळगांवांत सिवरेज आनी ड्रेनेज सारकी ना, उदक सारकें गळना, ताका लागून शेतांनी उदक तुंबून उरता, पीक पेड्ड्यार जाता। शेत करपा खातीर शेतांतल्या उदकाक वाट करून दिवची म्हूण शेतकार मागतात। Farming sector is the traditional waterways are blocked due to the construction work which was taken up, road construction and widening of the roads. So we have urged the CM to do the needful, to open up the traditional waterways. ताळगांवचे रस्ते सामके काबार जाल्यात। सेवरेजीच्या नांवान जे रस्त्यांचे डिगींग जे चालू आशिल्लें ते सामकें अनप्लॅन्ड मॅनरान चालू आशिल्लें आनी खुबशे एक्सिडेंट जावंक लागले, लोकांची व्हेकल्स डॅमेज जावपाक लागली। शाळेक दुरीग बांदतले जाल्यार कांय लोक आडमेळी हाडटात म्हणूनय थंयचे भाजपा फुडाऱ्यांची कागाळ। खुबशा स्कुलांची एक कंपाऊंड वॉल परमिशन सुद्दां मेळिल्लें आसा ती बांदपाक। ते बांदपाक कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना काम चालू करता आमकां ती प्रिंसिपल सांगता की कोण तरी गुंड येता आनी तें काम आडयता म्हणून। सो हाजेरूय आमी हे सीएमाच्या आतां नोटिसान हाडिल्लें आसा। तुळशीदास च्यारी, प्रुडंटा खातीर। आदिवासी लोक मोठ्या प्रमाणात आशिल्ले जिल्लो पंचायत मतदारसंघात ट्रायबल खात्यान उण्यांत उणे 10 कोटी दिवचे अशें दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीन मागलां। फाटल्या कांय वर्सांनी जिल्लो पंचायतीच्या कामांनी जाल्ले भ्रष्टाचाराची दक्षता खात्यान चवकशी करची अशी मागणी करपी थारावूय पंचायतीन पास केलो। सीएजीच्या रिपोर्टांत ह्या गजालीचो उल्लेख आसा। प्रुडंटान हो रिपोर्ट हाडिल्लो। आदिवासी लोकांची व्हडा प्रमाणात वस्ती आशिल्ल्या दर एक जिल्लो पंचायत मतदारसंघाक सरकारान उण्यांत उणे 10 कोटी रुपया उदरगती खाला ट्रायबल खात्यांतल्यान दिवचे अशी मागणी दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीन केल्या। मागताय सरकाराकडे जे ट्रायबल वेलफेअर एक कॉन्स्टिट्युएन्सी ट्रायबल वेलफेअर फंड 50 crores गोइंग फॉर वन कॉन्स्टिट्युएन्सी लाइक काणकोण जाल्यार in other constituencies also they have to distribute and give at least 10 crores to ZP to satisfy us. एक 50 लाख तरी काम आमगे ZP तो करू मेळटा। दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीत जाल्ल्या भ्रष्टाचाराची दक्षता खात्यान चौकशी करची अशी मागणी जिल्लो पंचायत वांगडी दया पागीन केली। हांव प्रुडंट चॅनलाक बरी कॉन्ग्रेच्युलेट करता परत एकदां की प्रुडंट चॅनलान एक बरो सीएजीची रिपोर्ट जिल्हा पंचायतीचेर हायलायट केला। फंड आसा तो मिसप्लेस जाला, मिसयूज जाता। हांव सगळे मेंबरा कडेन मागता एक रिजोल्यूशन घेवचें आनी जे कॉर्पोरेट कोण आसा पळय
जेनी पळय हे कितें केला तेमचेर विजिलन्स रिपोर्ट विजिलन्स इन्क्वायरी जावची अशें हांव हें रिजोल्युशन घे म्हणटा ह्या सीएमाक परत एकदां धाड आनी परत एकदां याद करया आनी जर जायना आनी थोडे दीस रावया हांव स्वता पर्सनल तेमचे पुलीस कंप्लेंट करता आनी गरज पडत जाल्यार कोर्टाक वयता. प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान समीर भट. इतल्यानी खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.